नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुकेक ओबीसी आरक्षण जाहीर करताना ट्रिपल टेस्टीची पहिली अट पाळूं ना हायकोर्ट म्हणटा. मात वेंचणुकेक स्टे ना. आता राज्य वेंचणूक आयोगान जाहीर केल्ली 186 पंचायतीची वेंचणूक कार्यावळ आरक्षणाप्रमाण 10 ऑगस्टाक जातली. मांद्रे, पर्रा, कानोळे, नागवा, हडफळ्या पंचायतीचो निकाल मात आव्हान याचिके निकालाचेर निंबून आसतलो. In case of OBC reservation, in case of 5 panchayats, they are Parra, Saligaon, Arpora Nagwa, Kandolim and Mandrem. Whatever is the result would be of the elections would be subject to the result of the petition. That is what is the order which has been passed. The Honorable High Court has refused any interim relief by way of stay on these elections, as was sought by the petitioners. Sir, court has observed that prima facie some condition of the triple test is not complied with. How do you see, because you have the responsibility? I will tell you. On that, I had also clarified that as far as State Election Commission is concerned, we have ensured compliance with the last 2 tests. And first test, as far as rigorous empirical inquiry which is contemplated by the Supreme Court, that we are not responsible. We had made a statement that OBC Commission itself has claimed to have conducted such an inquiry. Then state government has also accepted the report. So we have not independently, we have not applied our mind to that first aspect of it. On that basis, basically Honorable High Court has accepted that statement of ours and considered the other relevant material also, and has come to a prima facie conclusion that the first test, in case of the triple test, has not been complied with. And that is the finding of the Honorable High Court. This is a prima facie finding in any case. We have, according to us, done the contemporaneous rigorous exercise of collecting data, etc. Commission has done it. There is no substance in the argument that time was not spent properly on it, or within short time it was done. It's nothing like that. It is. We have also told the court yesterday that it is not about only length of time that we spent on a particular panchayat. It is also on the aspect of how much staff is involved in collecting the data, how many people are involved in the exercise. So all that has to be considered. So we don't agree that we did not get enough time to conduct a proper survey or proper study. Commission has done a proper study according to us, and has placed the data before the state government, which was subsequently given to the election commission, and election commission has considered, rightly so. फायर सर्व्हिसेस पंचायत संचालनालय एक्सायजाचो कारभार रेवेचो धंदो सीएजीच्या स्कॅनराचेर रेवेचो धंदो नेमबद्ध करून कोट्याची रॉयल्टी एकठांय करूंक सरकार फेल. पंचायत संचालकाची कचेरी शिफ्ट करूंक जागो भाड्यान घेतलो. थंय निर्णय प्रक्रिया हुमकळी. 3 कोटी भाड्याचेर वगडायले. फायर ब्रिगेडीक बॅरक ग्राउंडाचे भाड्याचे कोटी वगडायले. सोऱ्याच्या उद्देगाचेर 3 कोटी टॅक्स बुडयलो. कामकाज उलगल्या उपरांत सीएजीचो रिपोर्ट विधानसभेन. सरकाराच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कारभाराचो पंचनामो करपी सीएजीचो रिपोर्ट वर्स पद्धती प्रमाण पावसाळी अधिवेशन सोंपता म्हणल्यार निमाणे खिणांनी सरकारान टेबल केलो. तातूंत स्टे फायनान्साचे ऑडिट ना, सिंगल वॉल्यूम रिपोर्ट मांडलो. सीएजीन ऑडिट केला. तातूंत रेवेचो धंदो, ताचे वयली रॉयल्टी, फायर सर्व्हिस खाते, पंचायत खाते, सोऱ्याच्या उद्देगाचेर टॅक्स असल्या व्यवहारांचेर सीएजीन ऑडिट केला. सीएजी म्हणटा रेवेचो धंदो नेमबद्ध करून कोट्यांची रॉयल्टी एकठांय करूंक सरकार फेल. ताका लागून 55 परवानोधारकांनी रॉयल्टी फारीक करिनासतनाच रेव काडून विकली. खात्या कडेन आनीक 144 परवाने धारकांनी काडिल्ल्या रेवे विशीं म्हायती ना. उजो पालोवपी दळान बॅरेक आनी मैदानाचेर वापरा खातीर खाजगी प्रशिक्षण संस्थे कडच्यान भाडे वसूल करतनाय घाळपणां केली. थंय उणे भाडे घेवन कोटी बुडयले. पंचायत संचालकांनी कचेरी शिफ्ट करून जागो भाड्यान घेतिल्लो. मात थंय फर्निचरा विशीं निर्णय प्रक्रिया हुमकळिल्ल्यान बेठेच 3 कोटी भाडे फारीक. पीडब्ल्यूडीच्या 12व्या विभागाच्या उपविभाग 2ची पावती पुस्तका वरवीं एकठांय केल्ली विभागीय कॅश येणावळ ट्रेजरीन धाडपाक नेमान कळाव. पेडणे सब रजिस्ट्रारान बाजार मोलाचो विचार करूंक नाशिल्ल्यान सेल डीड चालीक लायतना 20.63 लाख रुपयांची कमी वसुली. कायद्या खाला सूट नाशिल्ल्या सोरो उत्पादन युनिटा खातीर कच्चो माल म्हणून वापरिल्ल्या मालाच्या आंतरराज्य खरेदीचेर टॅक्स लावंक नाशिल्ल्यान
3.18 कोटी प्रवेश कर लुकसाण. स्टॉक हस्तांतरणाचेर एका विक्रेत्याक 4.51 कोटी इरेग्युलर इनपुट टॅक्स क्रेडिट दिवंक परवानगी. ITC तरतुदी खाला मान्यताय ना अशा वस्तू खरेदीचेर मूल्यांकन प्राधिकरणाची 2.79 कोटी इनपुट टॅक्स क्रेडिटाक परवानगी. मूल्यांकनाचे निकष पुराय करिनासतना प्राधिकरणान दिली 4.14 कोटी रुपये लक्झरी टॅक्स सूट. साळावली धरणाचेर खोलायेन अभ्यासान शिपणावळी धरणाचो उपेग योग्य तरेन जायना म्हूण रिपोर्ट. शाळांच्या सुविधा आनी शिक्षणाच्या दर्ज्यात सुदारणेची गरज उक्तायल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक विधानसभेत परबी. विरोधकांची मुर्मूक मतां म्हूण मुख्यमंत्री उपकारी. मोदीच्या कामाक लागून विरोधकूय मॅग्नेट कशे येता म्हूण माविन उलयलो. मजगती उपसभापतीचे वेंचणुकेक आप आनी RG मेरेर राविल्ल्यान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष 3 मतां बिगर काँग्रेस विरोधकांक चिटकावन मेकळो. पालेकार म्हणटा कर्म काँग्रेसवाल्यांचेच. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूक विधानसभेत परबी. विरोधकांचे 3 मतांचेर मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेचो बीजेपीचो गोंय प्रभारी माविन उलयलो. इवन ओपोजिशनासून एक मॅग्नेट कसे लोक ओडून येयले. आमी 25 आहा, आमकां 28 वोट पडले, 3 वोट मायज पडले. हे दाखोवन दिता की बऱ्यांतले बरे डिसिजन घेतलेले केंद्र सरकारान. आमी सरकारात 25 जाण जरी असले, आमकां 3 मतां ही विरोधकां कडल्यान सुद्दां मेळ्ळी. त्या बद्दल हांव तांचे आभार मानता आणि त्यांचे आभार मानता की त्यांच्यानी 3 मतां ही आमच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारा खातीर त्यांच्यानी घालून त्यांच्यानी अंत्योदय तत्व आणि माननीय मोदीजीचे नवभारत निर्माण करपाचे विजन हे साकार करपा खातीर सातत्यात द्रौपदी दीदी आमकां मार्गदर्शन करीत रावतली. देशा खातीर हे सातत्यात तांचे मार्गदर्शन अशाच पद्दतीचे चालू उरचे. हांव म्हाजी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आणि गोंय सरकारच्या वतीन हांव श्रीमती द्रौपदी दीदी हांचे गोंयच्या विधानसभेत हो ठराव त्यांच्या पर्यंत तुम्ही धाडून दिवचो. उपसभापतीचे वेंचणुकीची आपाची 2 आणि RG मेळून 3 मतां काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान व्हरून राष्ट्रपतीचे वेंचणुकेक चिकटायली. ट्विटांत स्पश्ट नावाचो उल्लेख करिनासतना रोख आप आणि RGचेर. जे डेप्युटी स्पिकराचे हे आणले आमकां कोणाक अप्रोच करूना. जेन्ना आमी म्हणटा की ऑपोजिशन रावतले म्हणून आमी ऑपोजिशन रावतले आणि हेच्या फुड्यांनी ऑपोजिशन रावतले. पण जेन्ना फाल्यां मायकलाची बायल आसा ती फाल्यां उडी मारून गेली नाल्यार फाल्यां लोक कितें म्हणटाले की RGन तांकां सपोर्ट केल्लो डेप्युटी स्पिकराक आनी ती आयज BJPन गेली. फाल्यां परत तेच एलिगेशन घालतले. सो आमकां विश्वास ना काँग्रेसीचे कोणत्या आमदारांचेर की फाल्यां ते रावतले काय ना ते आमी सांगूंक शकना. कित्याक आयज तेंच्या पार्टीच्या प्रेसिडेंटाक विश्वास ना तेंचेर. तेंचे जे एक्स प्रेसिडेंट आसा तेका विश्वास ना. सो गोंयचे जनतेकूय विश्वास ना. आप म्हणटा कर्म काँग्रेसीचे, तांचेच सारखे ना. आमच्या आमदारांकडेन बोटां दाखोव नाकात. आमचे उलोवणे त्या दिसाय जाल्ले काँग्रेस प्रेसिडेंटा कडेन. आदल्या दिसा हांव पर्सनली उलयल्लो आनी आमी एक गोश्ट क्लियर केल्ली की आमी एका बरोबर आसतले आनी तांकां हांवें होय एडवायस दिल्लो की तुमचें मातशें सांबाळ, तुमचेंच धडणी म्हणून. फकाणांनी केल्ली खरी पूण घडलें तेंच. पण गोंयच्या लोकां कडेन काँग्रेस पार्टीन जी फकाणां चल्ल्या ती बंद करपाक जाय आनी दुसऱ्यांक ब्लेम करप तर बरोबर न्हीच. आमचे जे MLAs आसा तांची जी इंटेग्रिटी आसा ती इंटेग्रिटी क्वेश्चन करपाक म्हाका दिसता कोणाकूच रायट ना, स्पेशली काँग्रेस पार्टीची आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशेचो आमदार जोशवा उपसभापती जालो. काँग्रेसीच्या डिलायला लोबो आड 24-12 मतांनी जिखलो. डिलायलाच्या उमेदवारीचेर खंय काँग्रेसीन आपाकडेन मत मागूंक ना असले रजाव दिवन आपाचे दोगूय आमदार मतदानात अलिप्त. वेंचणुकेक RGचो आमदारूय मत मारिनासतना मेरेर रावलो. Today it is a very important moment for Mapshekars. The first time the Deputy Chief Minister's position is coming to the constituency of Mapsa. Speaker's position as a really asked Professor Sisat was the Speaker of this Legislative Assembly and he represented Mapsa. So again a big thank you to all the people that have supported me. Ensure that everybody gets a chance to be heard and everybody gets a chance to speak. So it is my duty as Deputy Speaker. Whenever I am on the chair, definitely there will be justice and I am sure that all the privilege will be there. खाजगी उद्देगांनी कितले कामगार कितले गोंयकार सरकारा कडेन डाटाच ना. सरकाराक टेक्नॉलॉजीन डाटा मेंटेन करूंक जमना. खाजगी सेक्टरांतल्या कामगारांक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्ट्रेशन सक्ती कित्याक ना काय म्हूण विरोधकांचे कामगार मंत्र्याचेर फार.
मंत्री म्हणटा स्मार्ट कार्डा करता, मुख्यमंत्री म्हणटा परिस्थिती कंट्रोलान हाडटा. ते इंडस्ट्रीचे भितर बाबा कोण एम्प्लॉयड जाता, खंयचो आमचो गोंयकार यूथ एम्प्लॉयड जाता, हेजे जर डिटेल्स जर आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ना, आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन ना, जाल्यार म्हाका सांगता कित्याक हेजे भितर एक कायदो आसा, आमच्या गव्हर्मेंटाचो केल्लो कायदो आसा. हे कायद्या भितर म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक बाबा कितले लोक ह्या फॅक्टरीन, एक एग्जाम्पल एक फॅक्टरी आसा तेजे भितर कितले आमचे गोंयकार एम्प्लॉयड जाला, हेजो आमकां डिटेल मेळोंक जाय. That I've instructed basically our officers basically to get the data from each and every company which is existing in the state of Goa. कित्याक अशें जाता की आमी एक बरें दिसपा खातीर मातशें मुख्यमंत्र्यान आयकुचें आहा, एक लास्ट आहा ताका. तुमी कितें करतात, बऱ्या लोकांक दिसपा खातीर पोटेन्शियल इतलें आहा म्हणटात. भायलो जो सावंतवाडी आहा आनी तो कारवार आहा तो म्हणटा अरे गोंयांत मेळटा जॉब आसा, तो येता आनी ताकाच मेळटा ते म्हणटा हांव. आमी रेजिडन्स कंपल्सरी म्हणपाक शकना. गव्हर्मेंटाच्या जॉबाक आमी 100% 15 year रेजिडन्स डॉमिसायल सर्टिफिकेट हे कंपल्सरी आमी म्हटला. भितर वेगवेगळ्यो, कारण इट शूड बी स्टेट शूड बी द इंडस्ट्री फ्रेंडली आसपाक जाय, ताका वेगवेगळ्या पद्दत तें आसपाक जाय. ताचोय विचार आमी करपाक जाय जेन्ना वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज. फ्रेंडली म्हळ्यार कितें स्पीकर सर, हांगा जर हाडली स्टील एलॉय, तातूंत गोंयकार काम करूंक शकना. एक्झॅक्टली. गोंयकारांक जॉब करपाक जाता असली इंडस्ट्री हाडा. स्पीकर हाडूच नाका ती स्पीकर सर, खरें म्हटल्यार लेबर डिपार्टमेंट इज द मोस्ट पॉवरफुल डिपार्टमेंट एज फार एज लेबर. नाल्यार कित्याक तो लेबर डिपार्टमेंट बंद करून उडय. लेबर डिपार्टमेंटाचो कंट्रोल आसपाकच जाय सगळ्याचेर. फॅक्टरी बॉयलर सुद्दां कितें करता तांचे तूं रिकॉर्ड्स हाड. लेबर डिपार्टमेंट हॅज टू बी द मेन ऑथॉरिटी इन दीस. आतां इवन तुगेले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आतां तुमी गव्हर्मेंट सर्वंटाक सगळ्यांक सांगता कोणाक एप्लाय करता काय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान रजिस्ट्रेशन आसपाकच जाय. प्रायवेटाक रजिस्ट्रेशन नाका. How you can say that we can't get the data? Forget about how ते गोवन नॉन गोवन ते मागीर पळोवया. डेटा दिना मरे आमच्या डेटा देवना. स्पीकर सर, आतां तांकां एप्रुवल दिता आसतना म्हणजे IPBंतल्यान एप्रुवल दिता आसतना तूं गोवन कितले घेतलो हे स्पेसिफिकली तेजो प्रोजेक्ट एप्रूव करता आसतनाय बी IPBच्या बोर्डाचेर आमी पयलीं क्लियर करता की बाबा तेजे एम्प्लॉयमेंट कितले, तेजे कडेन एम्प्लॉयमेंट 100 एम्प्लॉयमेंट आसात जाल्यार तो गोंयकार कितले घेतलो. हेन्स फोर्थ कंप्लिटली मॉनिटरींग जे आसा हे आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लेबर इन्स्पेक्टर जे त्यांच्या सायटीचेर आसता हाज्या मार्फत केले वयतले. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, पळत रावात प्रुडंट. कोमुनिदाद जमनीर बेकायदेशीर बांदकामाचेर कागाळी करूनय पुलीस एक्शन जायना. ह्यो जमनी बेवार्षिक कश्यो धरतात, डिमॉलिशनूय ना. पुलिसांक एक्शन घेवंक अधिकार दिवचो म्हूण आपाच्या वेंचीन इशू तापयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा कोमुनिदादींनी कागाळी करच्यो एक्शन जातली. सरकार कोमुनिदादीच्यो जमनी लागता फक्त भौशीक गजाली. बिकॉज जर कुमदाजीचे प्रॉब्लेम पळयले जाल्यार कुमदाजीची जितले भाटां आसात कुमदादीची, द प्रॉब्लम इज एनक्रोचमेंट जाता. आनी जेन्ना एनक्रोचमेंट जाता म्हाका खबर आहा की जायती गजाली आहा की कुमदादीचेच मनीस एनक्रोचमेंट करता. दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट, बट एनक्रोचमेंट जाता. सो म्हाका दिसता वी नीड एन एश्युरन्स दॅट we need to make an amendment somewhere in the law that the police comes when the attorney and the president puts up a complaint and calls them when an inspection is happening. So Speaker sir, police should be given this power that the attorney and president of the respective kumdad, whenever they want to stop an illegal construction, confiscate ये गुड्स कॉन्फिस्केट करपा जाय. डिमॉलिशन इलिगॅलिटीज जे जाता डायरेक्टली पुलीस येवन कशें स्टॉप करतले. एक तर पहिली कंप्लेन कोमुदादीच्या कोणी तरी दिवची पडली. 90% कोणूच कोमुदादीची कंप्लेन आयज पर्यंत सरकारा कडेन करूंक ना की एनक्रोचमेंट केल्या म्हणून. स्पीकर सर, टॉपिक डायवर्ट करनासतना टॉपिक वॉज अबाउट इलिगॅलिटीज आणि इलिगॅलिटीज आज पासून कुमदादी जाग्यार जितले इलिगॅलिटीज आहाय म्हाका दिसना 10% देखून न्हू 5% देखून अजून पासून कांयच डिमॉलिशना केन्ना गेल ना. कोणे कितें कुमदादी हेजे कारण बांदला अजून इलिगॅलिटीज 5% देखून गेल ना. तुझ्या कोमुदादीन कितले इलिगॅलिटीज जाल्या पळय न्ही, तू सगळ्यांक तू एटर्नी मरे तू दी, आमी एक्ट जाता बाबू सगळे डेमॉलिश कर. No, you give Speaker sir. सगळे डेमॉलिश कर. Let the honorable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action.
दी And there is a process. There is a process basically to take action. We cannot directly take action, and you will have to first file a complaint. We have not received any complaint as far as any Kumdaji are concerned. मंत्री एकच मिनिट, तू आजूच कंप्लेन दिया तुझ्या तू अटर्नी तुझ्या कोमुदादीन कितली इलिगॅलिटीज जाल्या तितकी आयच्या आयज कंप्लेन दी, प्रोसेस फॉलो कर, फाल्यांच्यान प्रोसेस चालू कर आणि उरलेले डेमोलिश कर. चल सोमते डेमोलिश कर. This is government needs to empower the attorney and the president. That is the point, Speaker sir. Government act, you give first complaint. ऑनलाईन रमी गेमीचे तरणाटे आणि भुरग्यांकूय व्यसन लागला. भुरगे बळी पडल्यात, लाख लाख कट दितात, ते कोणा बरोबर खेळटा, पैसो खंय वता कसलोच धरबान ना. प्रकरण हाता भायर चल्ला. सरकारान सिरियस घेवन गजाली आळाबंद घालचो म्हणून संकल्पान इश्यू काढलो. अलेक्साचो तेको मुख्यमंत्री म्हणटा अधिकाऱ्यांक लक्ष घालूंक सांगता. स्पीकर सर, आयज मुद्दाम हांवें सांगपाक सोदता, ही ऑनलायन गेमी जी आयज गोंयांत चालू आसा आनी स्पेशली रमी जाली, 3 कार्ड्स जाले, पोकर्स जाले, अशी खुबशी गेमी जी ऑनलायन गॅमलिंग चालू आसा स्पीकर सर, आनी ही इतली डेंजरस जावन पडलेली आसा. स्पेशली आमचे जे नवीन यूथ, जे युथाक हे इजी एक्सेबल जाल्लेले आसा आनी तेज्या लागून ही ऑनलायन गेमीचेर हे युथाक स्पेशली खुबशे एडिक्शन जावन पडलेले आसा. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान, कित्याक आयज बाकीच्या कितलेशे स्टेटींनी ही ऑनलायन गॅमलिंग हे बंद केलेले आसा, स्पेशली इन स्टेट लायक तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, ओडिसा, नागालँड. बट आमच्या गोंयांत ही चालू आसा. कित्याक हेजी अकाउंटेबिलिटी ना गव्हर्मेंटा कडेन, हेजे मॉनिटरींग ना गव्हर्मेंटा कडेन हेच्या बाबतींत कांयच हे ना. स्पीकर सर, एक्शन कितें घेवपाक जाय ते आमी इन्स्ट्रक्शन दिता, एक्शन्स घेता. सो आमचे कितें जालां, स्पेशली जे आमी खेळटा ऑनलायन, वी डोंट नो विथ हूम दे आर प्लेईंग, कोणा कडेन खेळटा ते खबर ना. हांव तुका एक केस सांगता सर, म्हाजी क्लोज फ्रेंडाचो चेडो 3 महिन्या भितर 5 लाख रुपया ताणें काबार केले सर. 3 महिन्या भितर 5 लाख, आनी तो भुरगो आसा 12थाक आसा सर भुरगो तो. सर हांव एक्शन घेता, कितें आहा तें. व्हेरी डेंजरस सर ही जी आसा ती आमची. गिरी सर्व्हिस रोड पहिल्याच पावसान खचलो. पणजेच्यान म्हापसा हायवे कडच्यान वचपी सर्व्हिस रोड बिजी. रस्त्यार रिक्षा वयताली. ड्रायव्हर सादूर जाल्ल्यान एक्सिडेंट टळ्ळो. ताणें सगळे ट्राफिकूय आडयले आनी डायवर्ट केले म्हणून तो सांगता. रस्त्या पोंच्यान उदकाची पायपलायन गेल्या ती फुटल्या आसूये म्हणून तांकां दुबाव. आमी आसा आतां म्हापसा ग्रीन पार्क सर्व्हिस रोडाचेर, आनी तुमी हांगासर पळोवंक शकता ही रस्त्याची हालत. आनी हो रस्तो आतां कोलॅप्स जाल्लो आसा. आनी तशीच आमकां कांय लोकल्सां कडल्यान म्हायती गावली की हांगासर एक मोटरसायकल वयताली आनी तशीच फाटसून एक बस आसली. आनी तशेंच त्या मोटरसायकलवाल्यान त्या बसवाल्याक आडयलो, नाजाल्यार ती बसूय ते खणक्यान पडपाची आनी तो बायकवालोय तेतून पडपाचो. आनी तशीच कांय लोकल्सांनी म्हायती दिली की अशें हे डेव्हलपमेंट जाला ते सामकें जावंक ना. तशीच सरकारा कडेन तेंच्यांनी मागणी केल्या की ह्या रस्त्याची तेंच्यांनी कारवाई बेगींतल्या बेगीन करची म्हणून. आमी आसा आतां सद्या म्हापसा ग्रीन पार्का कडेन, आनी हो तुमी रस्त्याची हालत पळोवंक शकता कितें जाल्ली ती. हो हांगा रस्तो फुटोवन हांगासून उदीक व्हांवलेलें आसा. ह्या आतां म्हापसा ग्रीन पार्काच्या सर्व्हिस रोडाचेर.
तर बाई किती आले हांगा आता म्हाका सकाळी आता 15 मिनटां पयलीं फोन आयला पळय आता रस्त्याची परिस्थिती पळय ही क्वॉलिटी पळय आमच्या गव्हर्नमेंटाची कितें हे आता रस्ते अशे भितर गोंयानूय जावंक लागले कितें हे आता एक म्हणाल्यार बसी वचपाय भितर थंय बस कोणी आडयली म्हणून ती उलयना ती वचपाची हे आता जालां राती जालें जाल्यार कितें अनर्थ जावपा लागला म्हणटा कितें ही आमची पाड पडलेली कामां ही आतां ही आता हायवे रोड जे करतात न्हू वयता थंय हेच पाड पडला कोलवाळे एक थंयसर एक रोड हो सकयल गेल्लो आहा त्या दिसा एक कोणी थंय घातलेलें आहा कितें बाई किती आले माझे नाव सुरज शेट्टी हांव हांगरूच रावता हांव सकाळचो गाडी घेवन म्हजी रिक्षा घेवन भाड्याक वयतालो विकेंड आमी हांगर पावलेलो आनी एकटो कार व्हरलो पळय जाल्यार तो बायक वालो म्हणलो राव रस्तो गेलो भितर आनी फाटाफाट बस आसलेली सो आमी बेगीन रिक्षा आडवी घातली आनी ताका बसवाल्याक राव म्हटलो मागीर बसवाल्याक बीन टर्न मारून तांकां धाडलें आनी पुलिसांक फोन मारलो हे मेजर म्हाका दिसता न्हू हेज्या पोंदली जी मोठी पायपलायन आहा पळय ती ब्लास्ट जाल्या बिकॉज ऑफ दॅट हे उदीक आख्खे फुटला रस्तो कित्याक अंडरग्रावंड हेज्या मोठी पायपलायन आहा मेन थिंग सो ड्यू टू दॅट आतां कितें जालां सद्या पयलीं हांवें आतां म्हाजें भाडें सोडून गाडी थंय आडवी दवरून रस्त्याक दोरी बांदल्या सो त्या खातीर पुलिसांक सांगला तो म्हणटा आतां आपूण वचून येता मातसो राव म्हणून ती आडवी घालपाक त्या खातीर आनी कांय ना म्हापशेच्यान प्रुडंटा खातीर नवसराज सालगांवकर ज्ञान प्रसारक मंडळ कॉलेजीन ह्या वर्साच्या भुरग्यां खातीर ओरिएंटेशन प्रोग्राम जालो शिस्त म्हणटा ती यशाची सांगाती म्हणून प्राध्यापक दोतोर दिलीप आरोलकरान भुरग्यांक सांगले 1908 सालांतल्यान चलपी ह्या कॉलेजीन गोंयाक तशेंच देशाक बरे नागरीक दिला म्हणून ताका अभिमान प्रुडंटाचो प्रोग्राम्स खात्याचो मुखेली आनी डीएमसीचो आदलो स्टुडंट रोहित वाडकर मुखेल सोयरो आशिल्लो ताणें भुरग्यां बरोबर आपले अणभव शेअर केले You are entering the college which is run by a society which is the oldest in the state of Goa, which was established in the year 1908. And we are going to be part of a college who will be soon completing 50 years and celebrating Golden Jubilee. It is a multidisciplinary college. We have courses, programs ranging from BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MCom, MSc in 3 disciplines, organic chemistry, pharmaceutical chemistry and environmental science, and PhD in commerce and chemistry. If you don't have discipline, then even if you are having the other good qualities, you may not become that successful what you are expected to be. What transformation you have seen is obviously, great success, great leadership skill. Obviously, you get a huge round of applause to the gentleman sitting here, and also the faculty, also the management, also the entire support system that works to make this institution what it is today. Life is too short to regret, right? You don't want to regret. What you have to do is course correct or pivot, as they say in startup culture. It's okay not to have a plan, but it's important to go with the flow and embrace every single moment of life, because my friend, life is a great teacher.
ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.